करून हांगा इतल्या पावला ती कटिंग करून अर्द दवरला कित्याक दवरला तेणी ते असं म्हणून दवरला हांव कितें म्हणटा तूं वेस्टेज ते भरून व्हरता म्हणल्यार व्हर मरे ते हांगात घालून तूं शिफ्टिंग करता मरे तें आमी कितें करप तें हें कोणी हड्यार घेवपा फाल्यां गांवच्या लोकांनी सगळें दर्यांक पावता मरे तें हेजे पयलीं जालें हा तें आनी येदो व्हडलो विशय जावन ते बंद केले ते आमी बेश्टे बंद केल्ला ही फॅक्टरी. नमस्कार. आज मुद्दम हांव आमगे जी पेंग्वीन अल्कोहोल कंपनी आसली पळय थंय पळोवपाक गेल्लो तेन्ना म्हाका कळ्ळें कोण तरी म्हाका थिंगाच मॅसेज दिली जें उदक हांगा सोडलें आहा पळय वयर तेमी जें आमी दोन तीन म्हयन्या वयर वारंवार आमी डेप्युटी कलेक्टरा फुड्यान कन्सर्न करून सांगताले बाबा तें मोलासीस आसा तें थंयचें उखून व्हरा म्हण अशें म्हण सांगतरेत आनी डेप्युटी कलेक्टरान कितें सांगलें तें उखून व्हरता म्हण त्या ज्या कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय तेणी तें उखलना त्या थिंगाच सगळें साणून ट्रेंचीस मारले आनी तेतून घातलें मागीर तें काडपा म्हण प्रयत्न केलो सगळे टाकयांनी घालून दवरले आहा आनी तो स्क्रॅप आसा तो तेमी उखल्लो सगळो आनी जे स्क्रॅप उखलना फुडें म्हाका आजच सकाळीं न्यूज मेळ्ळो तें जिरपन हांगा वळा पावल म्हण आनी आमगे हांगा सगळे शेतोड म्हण आसा पळय थिंगा सगळे हेजे मिरची आनी सगळे हांगा भाजी ही हांगा रोवतात ती तेतून तें उदक सगळें गेलें जाल्यार ती भाजी आनी तें सगळें कंप्लीट मरोंक शकता आनी हें उदक सगळ्याच तळपण न्हंयेक वचोन मेळटलें हेजे पयलीं गेल्लें पूण वारंवार हांवें पॉल्युशन बोर्डाक आनी आमच्या BMCक आमगे बोर्डाक गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्डाक कळयल्लें तेमी तेंचेर एक्शन घेता म्हण सांगलें आनी पॉल्युशन त्या दिसा येवन गेल्लें आनी तेमी कितें सांगलें त्या दीस सगळें आमी जमनीर उडयना सगळे टँकरी बंद व्हरता म्हण पूण तेमी तशें कांयच केलें ना टँकरी एक थेंबो म्हळ्यार बोल्लो ना त्या थिंगा भायर उडयलें आनी टाकयांक घालून दवरला काल तसोच एक इन्सिडंट जालो म्हण आमी गेल्लो थिंगा बैल पडलो म्हण आयकलें म्हाका कोण तरी सांगलें बैल पडलो म्हण मुद्दाम हांव पळोवंक गेलो हांव एज अ बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन म्हणटरी म्हाका हे वारंवार पंचायतीक आनी हांगा थिंगा लोक विचारूंक लागले म्हण हांव थिंगा गेल्लो आनी तें पळयतरी आनी थिंगा ती दुर्गंधी आनी तें मूस तयार जाला थिंगा तें पळयल्यार खरोखर भयानक जाला आनी गांवचे लोक सगळेच उठून उठले आहा सगळे ते म्हणत आहा तरी आसतना आमी गव्हर्मेंट दरबारां आमी सांगत आहा म्हणटरी आमी तें काडून व्हरतले निवळ करून व्हरतात तें डिजास्टर जावंक शकता म्हणटरी ते लोक ओगे आहात. या तर अशें जाल्यार कितें जावपाक शकता तळपण एक मेळटलें ऑलमोस्ट ऑलरेडी मेळटलें आज इतलें सिपेज जालें तें पळयल्यार तेमी सगळे रातोरात सोडलें चल्लां तेन्ना इतली तळपण एक मेळटलें तळपण एक मेळ्यार कितें जावपाक शकता आतां तेतून पळयल्यार तशें पळयल्यार तळपण हेजे पयलीं एक फावट जाल्लें तशें पळयलें जाल्यार तें नुस्तें मरोंक शकता दर्यांतलें. विनय बाब आता मिरची पळय लायला त्या मिरची लागवडी भितर मोठ्या प्रमाणात उदक तेमी आयज हेच उदकान हें केला ती तेंगे हाती खंय खाज येता आतां ज्या बायलांनी काम केलें तेगे हाती अशें पळयल्यार तें कमी प्रमाणान गेल्यार ते मिरची बरी लागू शकतात जशी चड प्रमाणान गेल्यार ते मिरची सगळी करपन वयतली कित्याक तेका इनडायरेक्टली सारेंशेंच हें आहा तेका फर्टिलायझर आहा तेका पूण बांयक मेळपाक शकता हें लोकांल्या वचूंक शकता 100% वचूंक शकता उदक दूशीत जावपाक शकता हय तशी जाता हेजे पयलीं अशें सोडले आसले तेन्ना जाल्लें न्ही सगळे गेल्ले बायोडायवर्सिटीच्या तुम्ही प्रेसिडेंट आसा तेन्ना कितें तरी एक्शन तेमचें जावचें दिसता तुका हे नॅचरल जैविकता पाड करता म्हणटकीर 100% जैविकता तेमी सगळी काबार केली म्हणूंक शकता हांव तुका त्या सावडच्यान सोडलें जाल्यार तें जंगल तशेंच जे रानांच्यान येता पळय थंयच्यान येयल्यार प्लस आमगे हें नुस्तें म्हणटा तें बारीक नुस्तें कुल्ल्यो म्हणटा त्यो सगळ्यो काबार जातल्यो. बायोडायवर्सिटी बोर्डान कितें तरी एक्शन घेवचें तुमकां दिसता? हांवें ऑलरेडी आतां एक दोन अडेज म्हयने जाले बायोडायवर्सिटी बोर्डाक कळया पॉल्युशन बोर्डाक कळयला आनी CMाक हांवें पर्सनली BMC म्हण एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हण हांवें तांकां धाडला आनी पॉल्युशन बोर्डान तांकां सांगून तें लिफ्ट करता म्हणून अशें सांगलें पूण तेजेर कांयच जालें ना तें सगळें थिंगाच भायर काडून उडयलें तेमी. आता थंय ऑलरेडी ते टाकी फोडप काम चालू आहा टाकी फोडली म्हणटकीर सगळी सकयल पडटले टाकी फोडून तेणी दुसरी टाकयांक घालून दवरला तो व्हरपाचें कांयच कॉन्ट्रॅक्टर कांयच विचार करना त्या थिंगा दवरून ज्या जाग्यार टाकी फोडला त्या सकयल पडली थंय ते वयल्यान माती घायला आनी ते हें सगळें जिरपण येता आनी आमगे म्हायती प्रमाणे सकाळी कोण तरी सांगताले की पयली जी पायपलायन गेली आतां पायपलायन हिंगा सोडली ते भितरल्यान सगळी व्हळा वचून ना पायपलायन अशें ना तें जिरपवपा तें पयलींसान तें जिरपन वचपाचें उदक तें हांगा घालून सोडल्यार दुसरे कडेन जिरपता पायपलायनीन न्ही तें जिरपन उदक सकयल येयलें तें नाल्यार पायपलायन जाल्यार इतलें व्हडलें डायरेक्ट येता न्ही तें हें जिरपन अशें सकयल येयलां म्हूण कळटा इतलें येयलें तें पळयल्यार. पळय आपणें आतां हें सुद्दां ह्या शेताक घातलां हे शेतां उदक घातलें जाल्यार कितें जावपाक शकता ह्या भाजये बीन घातलें जाल्यार सगळे शेतान भाजी सगळी करपतली पूण हें खंयच्यान येता कितें सोर्स तुमी एक अनुभवी मनीस सांगचे तुमकां आयडिया आसा खंयच्यान तेणी सोडलें? पयलीं जेन्ना पळय पेगविनाचें उदक जे भायर सोडटाले न्हंयक त्याच पायपलायनीचे आत्ती ते स्क्रॅप केला टाकी तेजें उदक तेमी त्या फणा सोडला आनी त्या फणा वयल्यान माती घायला आनी तितूंतल्यान जिरपन तें उदक त्या पयलीं पायपलायनीच्या बिंग सकयल न्हंय येता. आतां कितले अदमास कितले सुमार पयस आसा ते फॅक्टरी जवळ जवळ 1 किलोमिटर 1 किलोमिटर मागीर हें उदक आतां खंय खंय पावपाक शकता फुडें? हें उदक तुगे फुल्ल तळपण नदी वचोन आख्ख्या दर्या पावोंक शकता.
म्हणजे ती भाटपाडसान ती येयली पळय तळपण नदी ती दर्या तेकला ही वचोन परत तळपण नदी तेकला म्हणजे त्यो तिनीचो उगम एक जालो चडसो दर्याचो आनी ते सगळे उदक दर्या प्रचार जाताले तेन्ना मागीर नुस्तें सगळें मरोंक शकता आनी मच्छीमाराचेर आनी आमचेरय बी अशें करून मागीर आरोग्याचे परिणाम जावंक शकता.